नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो उपकार। हांव सुमिता कुंकळकार। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशन बोवाळान सुरू। राज्यपालाच्या अभिभाषणाचे सुरवातेक विरोधकांचो बोवाळ। सभापतीचे शिटकावणे उपरांत विरोधकांचो सभात्याग। विजयाचो फलक घेवन निषेध। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयच्या अभिभाषणान विधानसभा अधिवेशनाक जाली सुरवात। सरकाराच्या कामगारीचेर उक्तायले समाधान। गोंयासावन प्रयागराज वचपाक सुट्टली पयली रेल्वे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान करमळी रेल्वे स्टेशनाचेर प्रयागराजाक वचपी रेल्वेक दाखयलो 5वो बावटो। फेक चलन घोटाळो। दिवचल पुलीस स्टेशनावेली पुलीस कॉन्स्टेबल पूजा गावसाचे निलंबन। चलनांचे पैसे परत दिवपाची पूजा गावसाची खंय तोंडी हमी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणेची जागृताय करपाक नुस्तेमारी खात्याक अपेस। 70 आनी दारबांदोडा मालात एकूय लावार्थी ना। साश्टे फकत 18 जाल्यार बार्देसात फकत 11 लावार्थी। उत्तर प्रदेशात महाकुंभ मेळ्या खातीरचे 3 दिसां खातीर रेल्वेचे शेड्यूल जारी। 6, 13 आनी 21 फेब्रुवारीक मडगांव सावन प्रयागराज वचपाक भायर सरतल्यो ट्रेनी। आता पळयात खबरो विस्तारान। गोंय विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनाक विरोधकांच्या बोवाळान सुरवात जाली। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयच्या अभिभाषणाच्या सुरवेक विरोधकांनी बोवाळ घालो। बोवाळ थांबयलो ना जाल्यार सभाघरा भायर काडपाची सभापतीची शिटकावणी। विरोधकांचो सभात्याग। विजय सरदेसाय निषेधाचे फलक घेवन पुराय अभिभाषणा वेळार आपले जाग्यार उबो। 10 मिनिटांच्या बोवाळा उपरांत राज्यपालाचे अभिभाषण जाले। Opposition leader, honorable governor, Manadik leaderचे भाषण जाऊ दे. Kerala. Because with due respect to the honorable governor, with due respect to the honorable governor, गव्हर्नराचे भाषण जाऊ दे. भाषण जाऊ दे. सेशन जे घेतला हे एक दिसाचे जे सेशन घेतला. Opposition leader, honorable governor, Manadik leaderचे भाषण जाऊ दे. Kerala, and in Kerala 50 days the session is taken in 1 year. But in Goa it is said because and that you are the custodian of the house. फाल्या वेळ असा तुमका 2 days we are फाल्या वेळ असा तुमका फाल्या उलवू शकता तुम्ही in 6 months. फाल्या उलवू शकता तुम्ही. Now I would like to आज हे सेशन जे घेतला honorable governor, Opposition leader, bulldoze, opposition leader तुम्ही बसून घ्या. everything has been bulldozed in one Opposition leader बसून घ्या. Now because sir हे मागा दिसता आज बसून घ्या. वाटता बसून घ्या. ना बसून बरे स्पीकर सर बट दिस पर्टिक्युलर सेशन जे आज जे हांव वॉर्निंग दिता समजा तुमका स्पीकर सर डिस्टर्ब करपाक ऑन मार्गाची वाटत नाही. विल दी Honorable Speaker and members of the Legislative Assembly. What about the law and order situation? Speaker sir, what about the environment issue? Will the honorable governor address this issue? Speaker sir, 2025 by honorable governor in this August House. only गव्हर्नराचे भाषण जाऊ दे. बसून घ्या. situation विजय सरदेसाय बसून घ्या. one day जोरी विजय सरदेसाय बसून घ्या. बेंजी वेगस बसून घ्या. These all the prospects the entire provided by our Samvidhan Samvidhan and activity contribute to make Because sir, Bharat बसून घ्या. our lovely state Mr. विजय सरदेसाय लास्ट वॉर्निंग Vikasit Goa लास्ट वॉर्निंग at 2047. विजय सरदेसाय नासदा भाग बारकाची वाटत December, my government celebrated the Good Governance Day. Projected growth rate of 13.87 as compared to 13.73%. प्रयागराज महाकुंभाक वचपी पहिल्या रेल्वेक करमळी स्टेशनाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 5वो बावटो दाखयलो। तशेंच 13 आनी 21 फेब्रुवारी हे दिसा लेगीत खाशेल्या गाडयांची व्यवस्था केल्या। प्रयागराज वचपी भाविकांची गर्दी वाडयल्यार आनीकूय गाडयो वाडयतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले। कुंभ मेळ्या खातीर वचपी म्हणजे सगळे भाव आणि भयण सदोदीत पळयता की एकंदर 128 वर्सांच्या उपरांत आयिल्ल्या ह्या कुंभ मेळ्याक वचपाची संद सामान्य गोंयकाराक मेळची। सामान्य गोंयकारांच्याय मनान आसता की आपुणूय कुंभ मेळ्याक केन्ना तरी पावचो,
होच हेतू आणि होच उद्देश दवरून गोंय सरकारान ज्यो 3 ट्रेनी वचपाच्या तितूंतली पहिली ट्रेन आज वता. लोकांक येवप वचप आणि थंयसरूय बी त्यांची जाता ती वेवस्था करप हाच्या खातीर हें आयोजन केलां. आमी सदोदीत म्हणटा की सनातन धर्माची वृद्धी जाता आसतना सामान्यांतलो सामान्य मनीसूय बी थंयसर पावपाक जाय म्हणून ह्या ट्रेनीचें आयोजन आसा. आमी पळयता की UP गव्हर्मेंट थंयसरले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगीजी हांच्यांनी खूब सुंदर अशी वेवस्था थंयसर केल्या. काल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे बी काल महाकुंभात स्नान पवित्र अशें स्नान करून आयले आणि आमचे खरें म्हणजे वयता त्या सगळ्या गोंयकारांचे भाग्य की तांकां महाकुंभात ह्या स्नान करपा खातीर मेळटलें. अशाच पद्दतीची वेवस्था फुडल्यो 2 ट्रेनी ज्यो आसा ह्यो फुडल्यो 2 ट्रेनी 13 तारीख आणि 21 तारीख हेकाय वचपाचें आयोजन आमी केलां. जेका जेका वचपाचें आहा तेंच्यांनी आमचो जो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो जो नंबर दिला ताजेर तांच्यांनी बी आपलें नांव नोंद करून वचून घेवचें अशें म्हाका दिसता. हांव समेस्त गोंय सरकाराच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन महाकुंभा खातीर जे सगळे पेडण्या साकून काणकोण पर्यंत जे लोक आज वता तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. जे वता तितके जाणांनी पुराय आपली आपली काळजी घेवची, आपलो सहकारी आहा ताजीय काळजी घेवची. एकत्र रित्या वता म्हणटा उपरांत त्या सगळ्यांची काळजी घेवप हेंय बी तितकेच आपली जबाबदारी आसा. 200 पॅसेंजर्स यात्री गेल्ले आसात. ही पहिली ट्रेन आसा आणि ही पहिली ट्रेन आयज वतली 8 तारखेर प्रयागराज पावतली. प्रयागराज 8 ते 9 तारीख ते दर्शन घेतले, डुबकी घेतले आणि परत 9 तारखेर रिटर्न जर्नी जातली. सो अश्यो 3 ट्रेनी आतां पर्यंत ऑर्गनायज केल्ले आसा आणि आयज चीफ मिनिस्टरान परत एक फावटी अनाउन्समेंट केल्ले आसा. सगळ्यांक जर उत्साह वाडलो जर जायत अजून आमी ट्रेनी ॲड करतले. सो सगळ्यांक एक संदेश दिल्ले आसा, शुभेच्छा दिल्ली आसा की आपापली तांणी काळजी घेवची. प्रयागराज गेले नंतर एखादे वेळ खूब गर्द्यान भितर हें जावचें ना म्हणून ते टीम लिडर केल्ले आसा. त्या मतदारसंघांतलो एक लिडर करून तांची लोकांची काळजी घेवपाचें हें केल्लें आसा. सो म्हाका दिसता की सादारण 6-7 हजार किंवा कमीत कमी एक 3,000-4,000 लोक वतले. तुमच्या संस्कृतीतलो मोठो सण 144 वर्सांनी येयल्लो आसा आनी प्रत्येकान महाकुंभाक वचचें अशें प्रत्येकाक दिसता. पूण सबंद गोष्टी लक्षात घेतल्या नंतर ते कठीण असतं. वर्सानुवर्स प्रत्येक वर्सा कुंभ येता. ह्या कुंभाक भाग घेवंक शकता लोक. 144 वर्सांनी सुद्धा महाकुंभ जरी आयलो, जो कुंभ वर्सानुवर्स येता प्रत्येक कडेन, ते प्रत्येकान भाग घेवचो. ती पवित्रताय तातूंतय मेळटा हें लक्षात प्रत्येकान दवरपाक जाय. शेवट समर्थपणे आपल्या संस्कृतीचो प्रसार आणि प्रचार जो करता ताका कांयच कमी ना. आनी त्या खातीरूच लोकांनी ह्या विशीं चड डिस्कशन करचें न्हय. तांकां शक्य आसा तांणी वचपा खातीर आपले परीन त्रास करचो. कारण शेवट धर्म आनी संस्कृती हे प्रत्येक धर्मात जो मनीस जल्मता ताचें काम आसा. ट्रॅफिक चलनाची रक्कम सरकारी तिजोरेत घालपाची सोडून ती स्वता फारोवची. दिवचल पोलीस स्टेशनाचे कॉन्स्टेबल पुजा गावसाचे निलंबन. फारायल्ली रक्कम परत दिवपाची खंय गावसाची खंय तोंडी हमी. दिवचले पोलिसच चोर जावपाची धोकादायक घडणूक उक्ताडार आयिल्ल्यान गोंयभर खवदळ. वट्ट 17.5 लाखाच्या ट्रॅफिक चलनाची रक्कम सरकारी बँक अकाउंटांत घालपाची सोडून ती स्वता फारोवपी पोलीस कॉन्स्टेबल पुजा गावसाचे निलंबन केले. पुजान आपलो गुन्हे मान्य करीत फारायल्ली कॅश परत दिवपाची तोंडी हमी दिल्या. रस्त्याचेर उबे रावून येरादारीचे नेम मोडपी वाहन चालकांक पुलीस तालाव दितात. तालावाच्या रुपान दर दिसाक कितली रक्कम एकठांय जाता ताची पुरेपूर म्हायती येरादारी पुलिसेच्या आर्थीक विभागाक मेळटा. तालावाच्या रुपान जमा जाल्ली ही रक्कम पुलिसेच्या खात्यांत जमा करप बंधनकारक आसा. तरी लेगीत दिवचल पुलीस स्टेशना वयल्यान तालावाच्या रुपान जमा जाल्ली लाखांनी रुपयांची रक्कम जी रक्कम जमा जाल्ली तातूंतली चडशी रक्कम संबंदीत
पोलीस कॉन्स्टेबल बायलेन परस्पर हडप केल्ल्याची माहिती मुखार आयिल्ली आसा. ही रक्कम आपणे परस्पर हडप केल्या अशी कबुली लेगीत संबंधित बायल पोलीस कॉन्स्टेबलान दिल्ल्याची माहिती मेळटा. ह्या प्रकरणाची पुलीस खात्यान गंभीरतायेन दखल घेवन चौकशी सुरू केल्ली आसा. मजगती ह्या प्रकरणात जे बायल पुलीस कॉन्स्टेबलाचो हात आसा ते बायल पुलीस कॉन्स्टेबलाची ताकतिकेन कोलवाळ जेलींत बदली केल्ली. आता मेळिल्ले म्हायती प्रमाण संबंधीत पुलीस कॉन्स्टेबलाक निलंबीत केल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात आनिकूय कांय जाणांचो हात आसूं येता असो पुलिसेक दुबाव आसा. ते दिकेन पुलीस खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी चौकशी करतात. कायद्याचे रक्षक आशिल्ले जर पुलीसच अशे फटिंगपणा करपाक लागले जाल्यार न्याया खातीर सामान्य जनतेन कोणा कडेन वचप असो प्रस्न ह्या प्रकरणा उपरांत उपस्थित जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणेची जागृताय करपाक सरकाराच्या नुस्तेमारी खात्याक अपेस. जाय तशी जागृताय जावंक नाशिल्ल्यान लावार्थी सामके उणे. हे येवजणेचो लाव मेळिल्ल्यांची आंकडेवारी पळयत जाल्यार ह्या बाबी स्पश्ट जातात. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. गोंयकारांक नुस्तें बगर उणी वचना. नुस्त्याची कडी आनी शीत गोंयकारांचे घोस्ताचे. अशें आसतना गोंयांत केंद्र सरकाराच्या मत्स्य संपदा येवजणेचो गोंयकारांक लाव मेळोवन दिवपाक सरकाराचे नुस्तेमारी खातें आनी अधिकारी उणे पडल्यात काय कितें असो प्रश्न उपरासता. हो प्रश्न उपरासपाचें कारण म्हळ्यार 2020 ते 2025 ह्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात हे येवजणेचो लाव मेळिल्ल्यांचो आंकडो सामको बाबत. आता आंकडे पळोवचे पयलीं ही येवजण कितें तें पयलीं समजून घेवया. 2020 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजण लॉन्च केल्ली. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला नुस्तें विकपाक सरकार सबसिडीचे दुचाकी आनी रिक्षा दितात. दुचाकी वा रिक्षा घेवपाक सर्वसामान्यांक 30%, SC आनी ST खातीर 45% सबसिडी. ह्या दुचाकी आनी रिक्षांचेर भोंवून लोकांक नुस्तें विकप. आता हे येवजणेची 2020 ते 2025 मेरेनची आंकडेवारी पळोवया. फाटल्या 5 वर्सांत हे येवजणे खाला दुचाकी खातीर 34 अर्ज जाल्यार रिक्षे खातीर 50 अशे एकूण 84 अर्ज. 84 अर्जदारांकूय दुचाकी आनी रिक्षे खातीर सबसिडी मंजूर. सद्याक SC ST खातीरचे नव्यान आयिल्ले रिक्षे खातीरचे सबसिडीचे 2 अर्ज प्रलंबीत. आता मेरेन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला सबसिडी खातीर आयिल्ल्या अर्जांक 100% मंजुरी मेळ्ळ्या. हे जरी खरें आसले तरी जर आनीक बरी जागृताय जाल्ली जाल्यार येवजणेक बरो प्रतिसाद मेळपाचो. कारण तालुका निहाय आयिल्ल्या अर्जांचे आंकडे पळयत जाल्यार ते सामकेच उणे आसात. सत्तरी आनी धारबांदोडा हे 2 म्हालांतल्यान हे येवजणे खातीर एकूय अर्ज आयिल्लो ना. 2020 ते 2025 मेरेन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणेचे तालुका निहाय लावार्थी. केप्यां दुचाकी खातीर फकत 1 लावार्थी जाल्यार रिक्षे खातीर फकत 5 लावार्थी. साश्टीत दुचाकी खातीर 7 लावार्थी, रिक्षे खातीर 11 लावार्थी. काणकोणा दुचाकी खातीर फकत 1 लावार्थी, रिक्षे खातीर फकत 2 लावार्थी. तिसवाडी दुचाकी खातीर 4 लावार्थी, रिक्षे खातीर 4 लावार्थी. बार्देस मालान दुचाकी खातीर फकत 4 लावार्थी, रिक्षे खातीर फकत 7 लावार्थी. फोंड्या मालात दुचाकी खातीर 6 लावार्थी, रिक्षे खातीर फकत 5 लावार्थी. सांग्या मालात दुचाकी खातीर फकत 3 लावार्थी, रिक्षे खातीर 4 लावार्थी. मुरगांवा दुचाकी खातीर 2 लावार्थी, रिक्षे खातीर 11 लावार्थी. दिवचल म्हालात दुचाकी खातीर 2 लावार्थी, रिक्षे खातीर फकत 1 लावार्थी. पेडण्या म्हालात दुचाकी खातीर 4 लावार्थी, रिक्षे खातीर एकूय लावार्थी ना. सत्तरी आनी धारबांदोडा म्हालात दुचाकी खातीर आनी रिक्षे खातीर एकूय लावार्थी ना. सरकाराची सबसिडी घेवपी ह्या नुस्तेकारांनी लोकांक मार्केटा परस कमी दरान नुस्तें विकप अपेक्षीत आसा. मात ते तशें करतात काय ना हाचेर नदर दवरपा खातीर नुस्तेमारी खात्या कडेन कांयच मेकॅनिझम अस्तित्वात ना. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज यांच्या अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम ही राबली वयता. तेजे अंडर 2 कंपोनंट आसा. एक कंपोनंट आसता 2 व्हिलर आनी सेकंड आसा 3 व्हिलर ऑटो रिक्षा. सो 2 व्हिलराच्या अंडर आमी लास्ट 5 वर्सां आमकां 34 लोकांची एप्लिकेशन येयल्ली ती आमी सँक्शन केल्ली आहा. तशी आमकां 3 व्हिलराची
50 एप्लिकेशन येयल्ली ती आमी सँक्शन केल्ली आसा. एक्चुली ही स्किमीचे मेन पर्पज आसा म्हणटा तो टू व्हिलराचे म्हणल्यार तें फीश आहा न्हू आमचें वेंडर आहा, फीश वेंडर. एक्चुली ही स्कीम फीश वेंडर आहा ते लोक गांवान गांवान वचून तें नुस्तें लोकांक हायजिनीक बरें नुस्तें विकता. आनी कितें जाता ही स्कीम घेतले उपरांत खूब लोकांनी मोटरसायकल घेतल्यो आनी तेमकां त्यो प्रॉपर लोकां कडेन पावपाक बऱ्या पडलें, फास्ट पावले आनी फास्ट नुस्तेंय मेळटलें तांकां. एकंदरीत पळयत जाल्यार गोंयच्या रस्त्यांचेर आयज कितलेशेच बिगर गोंयकार नुस्त्याचो धंदो करतना दिश्टी पडटात. गोंयकार हातीच्या बोटार मेजपा इतलेच आसात. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजण बेकार गोंयकार तरणाट्यांक बरी उपेगाची थारपाक शकता. मात 2020 ते 25 मेरेनचे लावार्थ्यांचो आंकडो पळयत जाल्यार तो आसपाक जाय तितलो सॅटिस्फाय करपा सारको अजिबात ना. नुस्तेमारी खात्यान आनीक थोडे कश्ट घेवचेच पडटले इतले मात खरें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार. उत्तर प्रदेशात सुरू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळ्याक वचपा खातीर सरकारान 3 खासा रेल्वेंची सुविधा केल्या. देखून मडगांव ते प्रयागराज वचपी रेल्वेंचे वेळापत्रक जारी केलां. ह्या वेळापत्रका प्रमाण बिरेस्तारा 6 फेब्रुवारीक पयली रेल्वे मडगांव सावन प्रयागराज वतली. दुसरी रेल्वे 13 फेब्रुवारीक जाल्यार तिसरी रेल्वे 21 फेब्रुवारीक मडगांव सावन प्रयागराज वचपाक सुट्टली. प्रयागराज हांगासर सध्या महाकुंभ मेळा चालू आसा आनी ह्या कुंभ मेळ्याक जायते भावीक उपस्थित लायतात. करोडोनी भाविकांनी सध्या ह्या महाकुंभ मेळ्याक उपस्थित राविल्लीं आसा. अशें म्हटलें वयता की हो महाकुंभ मेळा हो 144 वर्सां उपरांत येता आनी अशा महाकुंभ मेळाक सगळेच भावीक जे आसात ते वचपाचो प्रयत्न करतात. ह्याच धर्तीचेर गोंय सरकारान 3 खास गाडयो ज्यो आसात त्यो प्रयागराजाक धाडपाचें ठरयलेलें आसा. ह्या बाबतचे जे स्टेटमेंट आसा ते काल म्हटल्यार बुधवार दीस मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी मंत्रालयान केल्ले. त्यांनी पत्रकार परिशद घेतलेली आनी सांगलेलें की 3 गाडयो ज्यो आसात त्यो गोंयांसून प्रयागराजाक वतलो. त्यो ट्रेन ज्यो आसात त्यो ट्रेनींचो शेड्यूल हांव तुमकां सांगता. ट्रेन ज्यो आसा त्यो मडगांव स्टेशना वयल्यान सकाळी 8 ही पयली जी ट्रेन आसा ती डिपार्चर जातली. ती 6 फेब्रुवारी म्हटल्यार शुक्रार दीस 6 फेब्रुवारी सकाळी 8 सुमार ही जी ट्रेन आसा पयली ती प्रयागराज वचपाक भायर सरतली. एकूण 36 वरांचो हो प्रवास आसा आनी प्रयागराज पावल्या उपरांत तुमकां 24 वरां मेळटली. त्या 24 वरां भितर तुमी स्नान करूंक जाय, दर्शन घेवंक जाय, जें कितें तुमचें आसा ते भावभक्तीपणान करपाक जाय आनी 24 वरां उपरांत परत तुमकां प्रयागराज स्टेशनाचेर येवचें पडटलें. कारण तीच ट्रेन ही परतून गोंयांत हाडटली तुमकां. ती ट्रेन 9 तारखेक पावतली. आतां 6 तारखेक वचपी ट्रेनीचो जो ट्रेन नंबर आहा तो तुमी नोट करून घेया. 00186 हो ट्रेन नंबर आसा जी ट्रेन 6 फेब्रुवारी दिसा सकाळी 8 मडगांव रेल्वे स्टेशनासून भायर सरतली. आनी तीच ट्रेन 00185 ह्या नंबराची नंबर जावन तीच ट्रेन जी आसा ती परतून गोंयान हाडून सोडटली भाविकांक. फुडली ट्रेन जी आसा ती 13 तारखेक आसा. 13 फेब्रुवारी दिसा 00188 हो ट्रेन नंबर आसा आनी ही ट्रेन जी आसा ती भाविकांक घेवन प्रयागराज वतली. आनी प्रयागराज दर्शन जाल्या उपरांत तीच ट्रेन जी आसा ती 16 फेब्रुवारी दिसा 00187 ह्या नंबरान ती ट्रेन जी आसा ती हाडून गोंयान सोडटली भाविकांक. तिसरी ट्रेन जी आसा ती 21 फेब्रुवारी दिसा भायर सरतली. त्या ट्रेनीचो नंबर जावन 00190. ही ट्रेन जी आसा ती 21 फेब्रुवारी ह्या दिसा भायर सरतली आनी ती ट्रेन जी आसा ती प्रयागराज पावल्या उपरांत थंयसून 00189 ह्या नंबरासून ह्या नंबराची ट्रेन जी आसा ती प्रयागराजासून गोंयान परत येतली. आनी ह्या 24 वरां भितर दर्शन घेवन त्यांनी परत येवपाक जाय कारण तीच ट्रेन तांकां घेवन परत गोंयान येतली. ही अपडेट आसली महाकुंभ मेळाक वयपी भाविकां खातीर. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो गोरवांचे कत्तली खातीर सनफेस एग्रो कंपनी कडेन ट्राय पार्टी करारा वयल्यान हिंदू संघटनांचे पदाधिकारी आक्रमक जाले. सरकारान बेगोबेग हो करार रद्द करपाची मागणी तांच्यांनी केल्या. गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो गोरवांच्या कत्तली खातीर सनफेस एग्रो कंपनी कडेन ट्राय पार्टी करारा वयल्यान हिंदू संघटनाचे पदाधिकारी आक्रमक जाल्यात. सरकारान बेगोबेग हो करार रद्द करपाची मागणी तांच्यांनी केल्या. रामराज्य हाडपाची गजाली आनी हिंदुत्वाची भाशा उलोवपी भाजप सरकारान गोरवांची कत्तल करपी मीट कॉम्प्लेक्सांक प्रोत्साहन दिवप अपेक्षीत नाशिल्ल्याचे हिंदुत्ववादी राजेंद्र वेलिंगकार म्हणटा.
हिंदू समाजाच्या दृष्टिकोनांतल्यान जर पळयलें जाल्यार ही गजाल जी आसा ही जशें जशें गोंयच्यान हांगा म्हणजे समाज जणू काय 100% मांसाहारीच आसा अशा पद्धतीन आता गोंयची वळख जी आसा ही अत्यंत निषेधार्ह आणि ह्या म्हणजे जी म्हणजे आता इराकाक जे मोठी निर्यात जी आणि गोवा सरकारान जी केल्ली जी आसा ती अत्यंत म्हणजे घृणास्पद अशें जें आसा तशेंच म्हणचें पडटलें ताका. भारतीय जनता पार्टीचे हांगा सरकार असल्यामुळे स्वाभाविकपणे जबाबदारी जी आसा ती तांच्यांनी जे आतापर्यंत जे आदर्श आणि हे सगळे जपल्या आणि अशा पद्धतीन आमकां जे आसा ते आता फुडें येणाऱ्या काळान भितर रामराज्य स्थापीत करपाक जाय असो जो उल्लेख वेळोवेळी जो जाता हाका काळिमा फासपाचें काम जे आसा हे ह्या घटनेमुळे हे जाल्लें आसा. हे हांव सरळ सरळ ताजो हे जो आसा तो संबंध अशा पद्धतीन लायता. आता बफेलो मीट हे केवळ बफेलो मीट हे आसूंकूच शकना कारण आमकां खबर आसा की गायीचे मांस जे आसा ते गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतल्यान कशा पद्धतीन खंय 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 पावता हे आमकां खबर आसा. हिंदू समाजाक हांगा गाय जी आसा ही हे म्हणजे पवित्र मानतात. हे सगळे जे आसा ह्यो गोष्टी म्हणजे ताजो धार्मीक महत्व जे आसा ते आसातूच ते कमी जावचें ना. परंतु भाजपच्या सरकारा कडल्यान हे अपेक्षित नाशिल्लें. समजा एखाद्या राज्याची समजा इकॉनॉमी जर आम्ही वाडयतले जर तेज्या करता मुख्या गुरांची हत्या करप हे अयोग्य आसा. दुसरी गोष्ट आम्ही हे पळयता की आमचे शेजारचे जे राज्य जे आसा महाराष्ट्र तर महाराष्ट्रान गायीक राजमाता म्हणून दर्जा दिल्लो आसा. अशें जर आसा जाल्यार गोव्यान राजमातेचो दर्जो जो आसा तो गोमातेक कित्याक दिलो वचना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी पाठारावेल्या भाजप भवन इमारतीच्या कामाची पळोवणी केली. 2025 मेरेन हे ऑफिसाचें बांदकाम पुराय जातलें आनी 2026 ह्या वर्सा ऑफिस शिफ्ट करतले. तशेंच 2027 वर्सा जावपी विधानसभेची वेंचणूक भाजप बहुमतान जिखतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. दोन दिसांचे गोंय विधानसभेचे अधिवेशन बिरेस्तारच्यान सुरू जालें. राज्यपालाच्या अभिभाशणान विधानसभेक सुरवात जाली. राज्यपालान आपल्या भाशणात गोंय सरकाराच्या कामगिरीचेर भर दिलो. वेगवेगळ्या येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान सरकारान केल्ल्या कामाची राज्यपालान तोखणाय केली. 7 such leave interactions webinaries have been conducted at village panchayat and municipal level in 2024. It is my privilege to mention that for the first time, and Union Minister Sri Shivraj Singh Chauhan ji, Honorable Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare, interacted with our fellow Goan farmers in one of the live interactions. Presently, special drives are being carried out from January 2025 by various departments across all village panchayats and municipalities on various schemes and programs along with health check camps. To achieve Vikas Bharat at 2047, the empowerment of our Nari Shakti is of utmost importance. My government has launched the LIC Bima Shakti Yojana in the state, especially in our Magalas. The Bima Shagis enrolled will get specialized training and a guaranteed stipend for 3 consecutive years in addition to commission of new insurance policies done. To pursue excellence in governance for the benefit of all citizens and to ensure that the citizens get responsive, accountable and transparent administration and also get their grievance addressed in a time-bound manner by my government launched in CM Helpline. Presently, 7 departments have been envisaged in this context. My government has launched the Smart Transit Card under the tagline, One Card, Many Destinations. This card aims to revolutionize public transport in Goa by enabling cashless travel across Kadamba Transport Corporation Limited buses, including the Maji bus service.
The commercial operations registered vehicles scrapping facility have started from November 2024 to carry out dismantling and scrapping operations for facing one unit and polluting vehicles and promoting recycling the vehicle share in the eco-friendly manner. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही.